कशें कितें? हालींच आमी एक 10 डिझल बसी घेतल्यो, ताचें उद्घाटन जालां माननीय मुख्यमंत्री आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराच्या हातीन पणजे बस स्टँडाचें उद्घाटन जालां. त्यो बसी आमच्यो 10 बसी आमी इंटरस्टेट रुटार घातल्या, कारण आमकां जे आमचे प्रॉफिटेबल रूट ते बंद आसलेले ते आमी आतां थंय त्यो बसी घातले कितें आसा. त्या भायर आमकां आतां आनीकूय बसी आमी आमच्यो येवपाच्यो आहा. सद्या आमचे कडेन आनीक 26 बसी आमच्यो येयल्यो. सो अश्यो थोड्यो थोड्यो बसी आमच्यो येत आसा. आनी ज्यो आमच्यो इलेक्ट्रीक बसीस आसलेल्यो ते जवळ जवळ 150 बसींचो जो 2022 पयलीं हांव चॅरमॅन जावच्या पयलीं ते टेंडर जाल्लेले आनी ते L1 म्हणजे आमचो ओलट्रा कंपनी ताका ते पडलेले आनी तेणी त्यो आमच्यो फेस 1 अंडर तेणीन आमकां जवळ जवळ 50 बसी ज्यो 12 मिटराच्यो ते तेणें दिल्ल्यो आनी उरलेल्यो बसी आहा त्यो आमच्या तेज्यो एक 25 कितें 26 बसी दिवपा आसलेलो ते आमचे आतां सगळे येयलेले कडेन बसी. आतां येयल्या त्यो कितें रजिस्ट्रेशना लागून उरल्या अशें कितें जाता? ते भाशेन रजिस्ट्रेशनाचे खातीर उरल्या त्यो सो खंय तरी तेजेर म्हणजे आमचे थोडे प्रायवेट बस ओनरांचे कितें तरी हें आहा की इलेक्ट्रीक बसी येयल्या कारणान तांकां खंय तरी मार बसता अशें. कित्याक लागून रजिस्ट्रेशन उरता? गव्हर्मेंट जावन ती बसी रजिस्ट्रेशन जायना अशें कितें तर ना जातलें कितले उरले अशें वाटता बसी? ना त्यो 25 बसी एक चार दीस जाले येयल्यार त्यो फुडल्या 1-2 दिसान जातल्यो. तांकां माल बसता म्हणजे कितें काय? तेजे म्हणणें की इलेक्ट्रीक बसी ज्यो आसा तेज्यामुळे लोक ज्यो प्रिफर करता AC बस खंय तरी डिझल बसीक मातसो मार बसता. पूण तेंच्याच रुटार वचपाच्यो बसी त्यो? ना म्हणजे कशें दोनूय रुटाचेर आसतात पूण टायमींग सेपरेट आसता. प्रायवेट बसीर टायमींग सेपरेट आमचो टायमींग सेपरेट आसता. ओके. आनी फाटीं म्हटलें की महिलां खातीर गाडयो फ्री करतले, हेजे बद्दल कितें आसा सध्या? चालू आहा तेजें तो ते म्हणजे इंडस्ट्रीन बी लोक वयता कामाक वयता ते महिलां खातीर फ्री आसपाक तेजेर सरकाराचो तुजो विचार चालू आहा तेजेर थोड्या दिसांनी ते जातले. तुमचे कडेन जालें हेचेर कितें हय डिस्कशन? आमचे बैठक बी जाले आज सैमान ते सगळे ते मिटींग घेवन RTO आमचे कदंबाच्या ऑफिसरांक घेवन मिटींग चालू आहा. आनी एक आरोप जाता तुमचेर जे रिटायर जातात कदंबातल्यान ते आतां खंय तरी EV बसी चलोवपाक वयता अशें कितें? गोंयांत आमी पळयता की आमच्यो ज्यो कदंबा बसी आहा ते आमी इंटरव्यू घेवन जावं आमचे एज लिमीट क्वॉलिफिकेशन हें सगळें पळोवन घेता. आतां ओलट्रा ही कंपनी आहा ती प्रायवेट आनी तेंचे जे ड्रायव्हर घेता तेंचे आमकां कदंबान तेजो कांय संबंद आसना. आतां तुमी म्हणटा की ते ड्रायव्हर आमचे थोडे कदंबाचे आसता जावंक शकता ते पूण आमकां मेन प्रॉब्लेम कितें आहा की गोंयांत ड्रायव्हर आमकां चडशे अवेलेबल जायना आनी त्या खातीर खूब कडेन आमच्यो सुद्दां रूट बंद केल्ले कडेन आहा. सो आतां हालींच आमी 100 ड्रायव्हरांची एडवर्टायज दिल्या आनी फुडल्या 2-4 दिसांक आमी नवे ड्रायव्हर घेवन त्यो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. पूण सर अशे रिटायर जाल्ले ड्रायव्हर वचून गाडी चलयता केन्ना कितें घटना घडली जाल्यार नांव गाडयांचेर कदंबाचें आसता, खंय तरी कदंबाचें नांव पिड्ड्यार जावपाक शकना. पळयता तेजेर चवकशी करता. अशें जर कोण आसा जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या 1-2-3 दिसांक आमी 100 ड्रायव्हर घेतकूच प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. एडवर्टायज जावन आमचे इंटरव्यू जाल्या फुडल्या 1-2-3 दिसांक आमचे तांकां आमी ऑफर लेटर दितले. ओके. कितले ड्रायव्हरांनी जाय तुमकां? 100 ड्रायव्हर आनी 200 कंडक्टर. एप्लिकेशन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.